एक धाकटेशें क्लॅरिफिकेशन म्हणजे उर्फान जो काल उलयला ही हॅज स्पोकन इन हिज पर्सनल कॅपॅसिटी. तो पार्टीचो स्पोक्सपर्सन ना आणि जो एक मिडियान रिपोर्ट जाला की तो कितें कॅबिनेट स्टेटस आसा, म्हाका दिसता त्या पोझिशनाक खंयचेच असो कॅबिनेट किंवा मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्टेटस ना. पण हे म्हणटा आसतना भारत म्हणून तुका हांव इतलेंच म्हणपाचो की इंडिव्हिज्युअल ओपिनियन्स आसत, पण भारतीय जनता पार्टीचे ओपिनियन सामके सिंपल आसा की खंयच्योच नव्यो रिती किंवा ज्यो प्रथा आसा त्यो सुरू करपाचो प्रयत्न करचो न्हय. गोंय हे एक कम्युनली हार्मनीन रावपी राज्य आसा, तर म्हाका दिसता खंय तरी तातूंत धर्मांचे नवे नवे रिती हे एड करपाचो प्रयत्न करचो न्हय आणि कम्युनली एक बऱ्या हातूंत रावचे. तर भारतीय जनता पार्टीचो स्टँड क्लियर आसा की जे एडमिनिस्ट्रेशनान डिसिजन आफ्टर ड्यू कन्सिडरेशन घेतला तें बरोबर आसा. आणि हांवें जशें म्हणलें की खंयचीच नवी प्रथा एड करपाचो प्रयत्न करून खंय तरी जर कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब जाता आसत जाल्यार ती अशे प्रयत्न करचे न्हय, इतलीच हांव सगळ्यांक मागणी करता. थँक्यू. नाही, म्हाका दिसता एक म्हणजे जे काणकोण स्पेसिफिकली जे जाला ते इतल्या वर्साची ज्यो प्रथा आसा ताका खंय तरी डिस्टर्ब जावन एक नवीच एक जुलूस म्हणून प्रपोजल जे रिक्वेस्ट आयली. तर हांव जशें तुमकां सांगलां तशें की ज्यो गजाली आतापर्यंत जायत नाशिल्ल्यो त्यो मदींच खंय तरी तयार करून एक खंय तरी समाजा मदीं तणाव निर्माण करपाचो प्रयत्न करचो न्हय. सो म्हजें इतलेंच म्हणणें की शेवटाक गोवा इज अ व्हेरी व्हेरी म्हणजे मॉडेल एक्झाम्पल ऑफ कम्युनल हार्मनी आणि म्हाका दिसता ते अशेंच चलून रावपाक जाय. सर, बीजेपीन खुबशे विंग्स आहा, तितून खंयच्या हितून डेझिग्नेटेड आहा उर्फान मुल्ला? उर्फान मुल्ला हो आमच्या मायनॉरिटी सेला कडेन अटॅच्ड आसा, तो ताजो प्रभारी आसा आणि हे म्हणटा आसतनाच तो हज कमिटीचो चेअरमनूय आसा. म्हजें उत्तर इतलेंच आशिल्लें, वेदर दॅट ओपिनियन दॅट ही हॅज शेअर्ड इज बीजेपीज ओपिनियन जाल्यार न्हय, इट इज इन हीज पर्सनल कॅपॅसिटी आणि एज अ स्पोक्स पर्सन आय कॅन कन्फर्म दॅट.